नमस्कार येवकार गोवाटून सुयश गावडेकर सविस्तर खबर आदी हेडलाइन्स ब्रॉट यू बाय पंचामृता। म्हजें घर स्कीम लॉन्च कोमुंदाद 20 पॉइंट सरकारी जागेंतल्या 50% लोकांक फायदो केंद्रीय घर मंत्री अमित शहाच्या हस्तुकी ऑफिशियल उक्तावण। स्वदेशी मालाक प्राधान्य दियात मात्र वंदना स्किमी अंतर्गत चलयेक जल्म दिवपी बायलेक अर्थीक मजत बायलांक हेल्थ शिबिरां प्रधानमंत्र्याच्या वाडदिसा निमतान सेवा पखवाडा। मोपात धुमाकूळ घालपी ओंकार हत्तीन मोल्ले दोडा मार्गार लक्ष्मण गवसाक जितो मारिल्लो धरूंक महाराष्ट्राचे राना खातें फेल 1 जूनाची दिल्ली डेडलायन सध्या शिमेर। खासा रिपोर्ट। शापोरा तेलंगणाच्या टुरिस्टाचेर घातक हल्लो दुबावीत साऊद हसनाक अटक टुरिस्टाक घाला जीएमसी। टुरिस्ट टॅक्सी जीपीएस प्रिंटर आशिल्ले डिजिटल मिटरांची सक्ती येरादारी खात्याची ऑर्ड मीटर खंयचोय चलता AIS 140 स्टँडर्डा प्रमाणच आसूं जाय। शिरगांव लईराईचे जात्रेक पोरूंचे चेंगरा चेंगरीची देख आता धोणाक रजिस्ट्रेशन आनी ID आता मेरेन 20,000 मायज धोंड नोंद दसऱ्या मेरेन डेडलायन। कला अकादमीचेर PWDचे अधिकारी सविस्तर रिपोर्ट दितले विषय सारखो खबर ना अभ्यास करून उलयता नवो मंत्री कामतीची जाप गोविंद म्हणटा PWDचीच कर्मा। म्हजें घर स्कीम लॉन्च 50% गोंयकारांक म्हजें घर स्किमीचो खंय फायदो जातलो। कोमुंदाद 20 पॉइंट प्रोग्राम आनी सरकारी जागेंतल्या लोकांक घरां रेग्युलरायज करूंक खंय फायदो मुख्यमंत्री उलयला। स्किमीचें केंद्रीय घर मंत्री अमित शहाचे हजेरींत औपचारीक उक्तावण जातलें तारीख थारिल्ली ना। म्हजी घर ही स्कीम हांवें लॉन्च केल्या पळय न्ही तितूंतले प्रत्येक नोटिफिकेशन्स येवपाक लागले। तुमी पयलें आसतलें कोमुंदादींतले आयले 20 पॉइंटांतले आयले गव्हर्मेंट लँडांतले आयले हे सगळे कायद्यान वेवस्थीत जाल्या उपरांत ताजे फॉर्म्स हे अवेलेबल करतले आनी म्हजी घर योजना ही देशाचे मानाधीश होम मिनिस्टर हांच्या हस्ते लॉन्च करतले आनी लॉन्च केल्या उपरांत प्रत्येक ग्रामपंचायत लेवलाचेर लोकांक तेजो बेनिफीट हांवें जशें म्हटलां तशें 50% लोकांक तेजो बेनिफीट जातलो। इकेन दी तर रिहेबिलिटेशनच्या अंडर जे फ्लॅट्स दिल्ले तेन्ना 30 वर्सां पयलीं ते सुद्धा त्यांच्या नावार करून दितले। This 20 point program was a scheme in 1980, which 100 square meters of land was allotted to the homeless people. So now what has happened? Some people are there, the original people are there. Some people may have sold it. So we are not going back into it. So whoever is holding the rights now it will be regularized on their name. Unconstructed land will be reverted back. Will be reverted back. There is hardly any unoccupied land. गोंयकारांनी स्वदेशीक प्राधान्य दिवचें केंद्राच्या स्वस्थ नारी सशक्त परिवार स्किमी सकयल बायलांक फुकट आरोग्य तपासणी शिबीर मात्र वंदना सकयल चलयेक जल्म दिवपी बायलेक अर्थीक मजत मुख्यमंत्री उलयला। सेल्फ हेल्प ग्रुपांक खंय आतां मेरेन 350 कोटीचें रीण प्रधानमंत्र्याच्या वाडदिसा निमतान आज सावन BJPच्यो 15 भर कार्यावळी की एवरी ह्या देशातलो जो व्यापारी आसतलो तांच्यांनी गर्व से कहो की हम स्वदेशी बेचते हैं म्हणून त्यांच्यानी आपले सगळ्या तरेचे लोकांनी स्वदेशी घेवचे विकता त्यांच्यानी सुद्धा स्वदेशी विकचे। गोंयांतल्या आमच्या सगळ्या व्यापाऱ्यांकूय सांगता की गर्व से कहो हम स्वदेशी बेचते हैं हो नारो दिवन आमी सगळ्या जाणांनी मागीर ईच एंड एवरी आयटम म्हणजे फ्रॉम द लक्झरी आयटम टू द आमकां गरजेचो आयटम हाज्या पर्यंत तो स्वदेशी आसचो। आमी स्वस्थ नारी सशक्त परिवार हे कॅम्पेन सुरवात केला।
गोंयांत वेगवेगळ्या PHC CHC डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हांगासर विशेष करून हे कॅम्प महिलांच्या खातीर आसतले. महिलांच्या रिलेटेड वेगवेगळी दुयेंतां हाच्या खातीर फ्री ऑफ कॉस्ट चेकअप, फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसीन आनी फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रिटमेंट ही सगळी जी आसा ही ह्या स्वस्थ नारी सशक्त परिवार हातूंतल्यान आमी दितले. जेका पयले चली जल्माक येता त्या महिला भगिनीच्या अकाउंटाचेर 5,000 रुपया डायरेक्टली DBTच्या माध्यमांतल्यान ट्रान्सफर करप आनी परत दुसरे चली जर जल्माक आयले आसत जाल्यार त्या चलये खातीर 6,000 रुपया त्या महिला भगिनीच्या अकाउंटाचेर ट्रान्सफर करप आनी ते बी DBTच्या माध्यमांतल्यान हे प्रधानमंत्री मातृ योजनेच्या अंतर्गत पुराय देशभर क्रोर्स ऑफ रुपीज जे आसा हे ह्या योजनेच्या अंतर्गत आमी ट्रान्सफर करपाक शकले की गोंयांतली जवळपास 50,000 एप्रॉक्सिमेट महिला ज्यो सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या माध्यमांतल्यान जोडलेल्यो आसा तांच्यांनी आतां पर्यंत रुरल डेव्हलपमेंट एजन्सीच्या मार्फत म्हणजे आज तो आंकडो 350 कोटीचेर पावता की तेंच्यांनी रिवॉल्विंग लोन्स जे आसा घेतले दिले. गोंया सारकिल्या ल्हान राज्यांत गेल्या 10 वर्सांक 350 कोटी रुपया विदाउट एनी गॅरंटी नॅशनलायज बँकेनी सेल्फ हेल्प ग्रुपा खातीर लोन दिवप ही खूब व्हड गजाल आसा. मोपा वाठारांत धुमाकूळ घालपी ओंकार हत्तीन एप्रिलांत एकल्याक जितो मारिल्लो. दोडा मार्गार मोर्लेचो लक्ष्मण गवस हल्ल्यांत सोंपिल्लो. धरपाक महाराष्ट्राच्या राना खात्या कडेन 1 जुनाची डेडलायन आशिल्ली. महाराष्ट्राच्या राना खात्याक तें जमलें ना. तिळारीच्या कळपांतलो सिनियर गणेश हत्ती खंय ओंकाराक कळपांत घेना. तो गोंय महाराष्ट्राचे शिमेर भरकटला. खासा रिपोर्ट. ओंकार एका हत्याचें नांव. फाटले 4 दीस गोंयांतल्या मोपा विमानतळा लागसार धुमाकूळ घालपी ओंकार हत्ती तुमी तुमच्या मोबायलाचेर पळयला आसतलो. तिराळीच्या रानांतलो ओंकार हत्ती घोडगेवाडी, सासोली, कळणे, नेत्राडे सावन गोंयांत पावलो. तिळारी नैसर्गिक अधिवासांत रावपी ह्या हत्तीक बारक्या म्हणूनय वळखतात. मात तुमी ताच्या नांवाचेर वा ताच्या सायजीचेर वचनाकात. फाटले कितलेशेच दीस तो कळपा पासून वेगळो आसा. आतां मेरेन ताणें शेतकऱ्यांचे बरेच लुकसाण केलां म्हणून म्हायती मेळटा. मात अंदूच्या एप्रील म्हयन्यांत ताचो बरोच उद्रेक पळोवपाक मेळ्ळो. 8 एप्रिलाक ही घडणूक. दोडामार्ग तालुक्यांतल्या मोर्ले गांवांतलो लक्ष्मण गवस हो एक शेतकार काजू लागीं करपाक रानांत गेल्लो. त्याच रानांत हो ओंकार हत्ती फणस खातालो. हत्यान लक्ष्मणाक पळयलो आनी ताच्या आंगार गेलो. लक्ष्मण थंयच्यान पळपाचो यत्न करतालो. मात ओंकारान सोणान ताचो हात धरून हात मोडलो आनी ताच्या छातयेर पांय दवरलो. हातूंत लक्ष्मणाक मरण आयलें. लक्ष्मण घरा येवंक ना म्हूण गांवांतले लोक ताका सोदपाक गेल्ले कडेन तो सोंपिल्ल्या अवस्थेंत रानांत पडिल्लो दिसलो. त्या वाठारांत लागिल्ल्या पांयांच्या ठश्या वयल्यान ओंकार हत्तीन ताका मारलो म्हूण स्पश्ट जालें. ह्या घडणुके उपरांत थळावे बरेच रागार दिसले. ह्या ओंकार हत्तीक बेगोबेग धरचो म्हूण लोकांनी विशय लावन धरलो. लोक रस्त्यारूय दिसले. जो मेरेन हत्तीक धरता अशें लेखी बरोवन दिना तो मेरेन डेड बॉडी घेवचे ना म्हूण थळावे तेमाक. लेखी आश्वासन घेतल्या उपरांत 10 वरां उपरांत बॉडी घेतली. 30 जून मेरेन ओंकार हत्तीक धरपाची डेडलायन आशिल्ली. ओंकार हत्तीक धरपाक कर्नाटकांतल्यान ट्रेनी हत्ती हाडपाचें थारायल्लें. मात महाराष्ट्रांतल्या प्रशासनान तश्यो कांयच हालचाली करूंक ना म्हूण सुत्रां सांगतात. ओंकाराक मानवी वस्तींतल्यान लांब दवरूंक खंय वनरक्षकांची गस्त वाडयली. मात तांची नजर चुकोवन ओंकार घोडगेवाडी, सासोली, कळणे, नेताडे सावन मोपा गोंयांत पावलो. ताका परत तिराळी धांवडूंक राना खात्याची टीम मोहिमेचेर आसा. मात ताका जाय तशें येस मेळना. गोंय रान खातें ताका महाराष्ट्रांत धांवडटा आनी तांच्या हद्दीत गेलो उपरांत थंयचे थळावे ताका गंडेल मारून परत गोंयांत धांवडटात. ह्या सगळ्या बोवाळांत ओंकार विटून परत एग्रेसिव्ह जायत म्हूण हुस्को. मजगती तिराळीच्या वाठारांत आनीक एक हत्ती आसा. ताच्या वांगडा 2 हत्तीणी आसात. तो हत्ती खंय ओंकाराक आपल्या कळपात घेवंक सोदिना म्हूण सध्या म्हायती मेळटा. हो आशिल्लो ओंकार हत्तीचो इतिहास आनी ताचे कारनामे. तुमी पळयत रावात प्रुडंट. देव बरें करूं. शापोरा तेलंगणांतल्या टुरिस्टाचे सशस्त्र घातक हल्लो. अणजूण पुलिसांनी अणजूणचो दुबावीत साहिल साऊदाक अटक केला. मोथे सायराम म्हणटा त्या टुरिस्टाचे तकलीक बरेंच लागलां. ताका GMCत घालो. गजाल मंगळारा सुमार 6:30 वरांचेर. नमस्कार. काल शापोरा दाबाळवाडा हांगासर एक एसॉल्ट जाल्लो. ह्या एसॉल्टान जो तेलंगणाचो ट्युरिस्ट आहा एका शार्प वेपन घेवन थंयचोच रेजिडंट साहिल बापू रेजिडंट ऑफ शापोरा हेणें मारिल्लो आसा. आनी
एका हो जो तेलंगणाचो ट्युरिस्ट आहा ताका सोमतोच तो सिरियसली इंजर्ड जालो, ताका सोमतोच जेम्सीन उपचारा खातीर एडमीट केल्लो आसा. आजुनूय तिची उपचार चालू आसा थंय. आनी जो साहील आहा ताका अंजून पुलिसांनी ताब्यान घेवन आयज ताका म्हापसा GMFC कोर्टान प्रोड्यूस केल्लो रिमांडा खातीर. आनी कोर्टान ताका 8 दिसांची पुलीस कस्टडी दिल्ली आसा. अंजून पुलिसाची इन्क्वायरी चालू आसा. प्रुडंट मिडिया खातीर सौरव शिरोडकार. टुरिस्ट टॅक्सीक GPS आनी प्रिंटर आशिल्ले डिजिटल भाडेमीटर सक्तीची करपाची ऑर्द येरादारी खात्यान काडल्या. मिटर कोणाय कडच्यान घेवंक मेकळीक, मात डिवायस खंय AIS 140 स्टँडर्डा प्रमाणच आसूं जाय. तो वजन माप खात्यान सील केल्लो आसूं जाय. शिरगांव जात्रेक पोरूं जाल्ले चेंगरा चेंगरीची देख. आतां धोणाचें रजिस्ट्रेशन आनी तांकां ID कार्ड. देवी लयराई देवस्थान समितीन सुरू केल्ले नोंदणेंत आतां मेरेन 20,000 मायज धोंड रजिस्टर जाल्यात. उरिल्ल्यांक दसऱ्या मेरेन मुजत. उपरांत धोणाक वळखपत्र दितले. पोरूं हे जात्रेक होमखणा वेळार चेंगरा चेंगरीक 6 जाण सोंपिल्ले. स्टॅम्पेड जाल्या नंतर आमी एक हें केलें, संकल्प केलो की जे आमचे देवीचे धोंड आसा भक्तगण तांचो एक तपशील तयार करपाचो. त्या दृश्टिकोनासून जात्रा जाल्या नंतर आमी ही प्रक्रिया सुरू केली. आनी तितून काही पॉयंट आमी नमूद केले, नांव, एड्रेस, तेंचे वय आनी प्लस मोबायल नंबर आनी आधार कार्ड नंबर, सो दॅट सगळो तपशील आमचे कडेन देवस्थाना कडेन उपलब्ध जातलो. त्या दृश्टिकोनातून जे जात्रे पासून आमी सुरवात केली पळय ते आजून पासून चालू आसा. लोक दीत आसा. सादारण 15-20 हजारा वयर फॉर्मां आमचे कडेन आयिल्ली आसा. आनी आमी ते एक्चुअली हें केलें, कितें घालपाक तयार कार्डां तयार करपा खातीर प्रक्रिया सुरू केल्ली आसा. आतां आमचें म्हणणें कितें आसा की जे धोंड आसा आमचे भक्तगण जे कोणी दिवना तेंच्यांनी तो फॉर्मां ती जाता ती बेगीन दिवची, सो दॅट एंड ऑफ सप्टेंबर म्हणजे विजयादशमी नंतर आमी सादारण हो कार्डां करपाची तयारी करता. तितून सगळो त्या धोंडाचे तपशील आसता पूर्ण. पूण त्या आतां जी फॉर्मां दिता तेंच्यांनी एक तितून पॉयंट एड करचो, कितें की तेंच्यांनी ज्या तळार ते व्रत पाळटा त्या व्रताच्या त्या तळाची तेंच्यांनी नोंद दिवची, सो दॅट कितें आहा की आमकां कळटलें की धोंड ह्या धोंड खंयच्या तळार वचून येयले आमचे कडेन आनी आमचे कडेन पुरो तपशील उपलब्ध जावचो. शिरगांव जाल्ल्या चेंगराचेंगरीच्या फाटभुंयेर मानसेवाडो ते अस्नोडा पूल मेरेन शेताच्या बांदावेल्यान स्वतंत्र रस्तो करपाचो आमदार प्रेमेंद्र शेटाचो गांवा मुखार प्रस्ताव. ना हरकत दाखले बेगीन मेळ्यार बेगिनाक काम हातांत घेतले म्हूण आमदार प्रेमेंद्र शेट उलयलो. आमी शिरगांव ग्रामस्थांच्या सहकार्यान जे मानशेवाड्या पासून ते आमच्या अस्नोडा पुला पर्यंत जो बायपास रस्तो करपाक जाय असो जो बांद आसा ह्या बांदा वचूनच रस्तो करपाचो प्रस्ताव आमी स्वता आमच्या ग्रामस्थां पर्यंत मांडलेलो आसा. जे कितें करेक्टीव मेजर्स जे सरकारान घेवपाक जाय हे घेवपाक लागून सरकारान प्रयत्न सुरू केल्लो आसा. म्हणजे ज्या जाग्यार ते आमचे मनुष्य मरण पावले ती चडाव आसल्या कारणान आनी उतरते आसल्या कारणान ही कापून घेवपाचें हेजें काम बीन आमचे PWD खात्यान पळोवन गेल्लें आसा आनी हेज्या प्रक्रिया सुरू जाल्ली आसा. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी. घेऊ एक बारीकसो ब्रेक, पळयत रावात. आयज ह्या चायेच्या स्वादान कितें तरी खास आसा. पळोवया जेवण कशें करता ते. बनी माझ्या खातीर चपाती भाजी. वनी म्हजे खातीर खास बासमती रायस. दोतोर सगळ्यांच्यो पसंतीची काळजी कशी दवरतली? म्हज्यो कांय मागण्यो आसात. एक दोतोराच्या नात्यान भलायकेची काळजी दवरप ही माझी जापसालदारकी आणि सून म्हणून कुटुंबियाचे मन जिखपून म्हजे कर्तव्य आसा. आणि हे सगळे शक्य जाला पंचामृताक लागून. भारताचे पहिले फॉर्टिफाईड तांदूळ आणि हांचे सगळे प्रोडक्ट जे जेवणातले पौष्टिक तत्वांचो उणाव भरता. आय सर्टिफाय वेर फूड इज फॉर्टिफाईड.
सरकार स्वच्छ पालिकांचो भोवमान करतलो. 10 लाख, 5 लाख आनी 3 लाखां मेरेन इनामां. सगळ्यांत स्वच्छ पालिकेक उदरगतीचे प्रकल्पाचो प्रस्ताव धाडटले. नंबर 1 पालिकेक 1 ते 2 कोटीचो जी सुडा प्रकल्प. पालिकेच्या कामगारांक फ्री हेल्थ चेकअप. नगराध्यक्षांनी खंय कामगारांचे लिस्ट दिवपाचें मंत्री विश्वजीत उलयला. PM स्वनिधी आवास स्किमी लॉन्च केल्या. आयज आमी हांगा लॉन्च करता जेन्ना स्वच्छता ही मोहीम मागीर आमी प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 अंगीकार म्हणून आयज आनी एक 2025 लॉन्च करपाचो उद्देश आनी देशाचे प्रधानमंत्रीचे मार्गदर्शन सकयल आमी हे सगळे गोष्टी फुडें व्हरता. सफाई कर्मचारीक हांव एक अनाउन्समेंट करूंक सोदता की प्रत्येक म्युन्सिपालिटीचे चेअरमॅनाक विनंती करता तुमचे लिस्ट ऑफ सफाई कर्मचारी आमचे कडेन दियात. DMA कडेन तुमी पावयात आनी आमी गोवा मेडिकल कॉलेजांतल्यान तांकां दर वर्सा एक्झिक्युटीव चेकअप करून सगळे गोष्टी फ्री ऑफ चार्ज सगळ्या दृश्टिकोनान लक्ष दिवपाचें काम आमी चालू करतले. आमी एक नवे अवॉर्ड्स आमी एक इनिशिएट करूंक सोदता म्युन्सिपालिटी भितर आमचे लोकल. आमी देशान जे एव्हॅल्युएशन करता क्रायटेरिया तेज्यातले थोडे मायल्ड क्रायटेरिया आमी करून आमी सेक्रेटरी CCPचो कमिशनर आसूं आमचो DMA आसूं आनी एक 3-4 लोकांक घेवन आनी तुमचे कडल्यान चेअरपर्सन कडल्यान बी सूचना घेवन कावन्सिलरा कडल्यान सूचना घेवन सजेशन्स घेवन की आमी अवॉर्ड्स दवरपाक सोदता की क्लिनेस्ट म्युन्सिपल ULB अंडर म्युन्सिपालिटी हेंच्या खातीर आमी एक 10 लाख, 5 लाख आनी 3 लाखाचे अवॉर्ड्स आमी दवरता. आयजच्यान आमी आयज देशाचे प्रधानमंत्रीचे वाडदिसाचेर हे आमी अनाउन्स करता. जे नंबर 1 म्युन्सिपालिटी येता ताका आमी मुद्दम आमी जी सुडांतल्यान मिनिमम 1 ते 2 कोटीचे आमी एक प्रकल्प तुमकां जाय तशें आमी प्रकल्प कंपल्सरी मॅन्डेटरी हांव मिटिंगेन हांव डिसिजन घेतलो. गोंयच्या मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळार खंय रातयां आदनेरी जाता. रातयां रनवेचेर बायलां भोंवता म्हणून रियल टॉक क्लिप्स फेसबूक चॅनला वेल्यान रिपोर्ट करपी अक्षय वशिश्टाक धरला. मोपा पुलिसांनी दिल्ली सावन ताका उखल्लो. गोवा का हॉन्टेड एअरपोर्ट टायटलान पॉडकास्ट केल्लो. सुकूर आराडी जंक्शन ते सांगोल्डा बायपास मेरेन NH66चो उजवे वटेनचो रस्तो 17 सप्टेंबर ते 15 नोव्हेंबर मेरेन येरादारीक बंद. फ्लायओव्हराचें काम नेटान करूंक मेळचें म्हूण खंय रोड डायव्हर्जन. पणजे सावन म्हापशें वटेन वचपी येरादारी ओ कोकेरो जंक्शना कडल्यान चोगम रस्त्यान वतली. चवथी पयली PWDन नोटिफिकेशन काडले. नोटिफिकेशन आसले जे फ्लायओव्हराचे जे पर्वरी हांगा काम चालू आहा तेज्या खातीर नोटिफिकेशन काडलेले. ते नोटिफिकेशन आसले की मॉल दी गोवा टू कोकेरो जंक्शन हो लोकां खातीर बंद आसतलो म्हणून अशें नोटिफिकेशन काडलेले. जेन्ना आमी न्यूज केली आनी जे आमी सांगले बंद आसतले म्हणून आनी लोकांची रिक्वेस्टूय आसली की चवथीच्या मागीर खंय तरी रोड बंद करा. आतां चवथीचे दीस आसा ते रोड बंद करपाचे ना कित्याक तेंच्यांनी जो रोड बंद करपाचो आसलो रोड आनी तेंच्यांनी सायड एक दुसरो रोड तेंच्यांनी दवरलो लोकां खातीर. तो अशीर आसल्या कारणान थंय पार्किंग लोक पार्किंग करता लोकांक वचपाक जावचें ना पॉसिबल ना म्हणून अशें सांगून जे काम तेंच्यांनी जे बंद करपाचें आसलें ते PWD तेन्ना बंद करूंक नासले. मात आतां चवथ जाली आतां फ्रेश नोटिफिकेशन काडला. तुमकां सांगता की आज रातच्यान हो पर्वरचो रोड हो लोकां खातीर बंद आसतलो. फर्स्ट ऑफ ऑल म्हटल्यार जो पणजेच्यान समज म्हापशा वयतलो जाल्यार तेणे कोकेरो कडेन जो लेफ्ट मारपान सांगोल्डा रोडा वयल्यान जे 2 लेन आहा एक तर सालिगांवच्यान नाल्यार एक तर मदच्यान सांगोल्डाच्यान तो रोड आसा त्या रोडांतल्यान घेवपाचो आनी म्हापशेच्यान जो पणजे येता तो रोड बंद आसतलो. मात आजून पर्यंत तेजें डिसिजन जाल्लें ना. आतां कळोन येता की आनी फुडले 7 दीस हो लोकांक आसा तसोच रोड हो चालू उरतलो आनी हो रोड चालू आसतलो म्हणून सांगला तेंच्यांनी. जेन्ना बंद जातलो परत जो आराडी सुकूर म्हणटा त्या रोडांतल्यान हो रोड डायवर्जन केला तेंच्यांनी. सांगता तुमकां परत हो सुकूर म्हटल्यार जो मेन सांगोल्डा जंक्शन आहा थंयच्यान लेफ्ट मारून तो सरळ सुकूर जंक्शन च्या जंक्शना कडल्यान सरळ वयता तो सुकूर चर्ची कडेन पावता. चर्ची कडल्यान तो कदंबा डेपो वयल्यान आनी तसो सैनीक स्टोरा कडल्यान तो डायरेक्ट GCA गोवा क्रिकेट अकॅडमी आहा थंयच्यान जो भायर येता तो रूट तेंच्यांनी सांगला. पण त्या रुटार तीच आमकां हालत जावपाची आहा की जो रोड आहा जो आराडीचो रोड आहा हो तितको वायडनींग काय रोड काय ना तो प्लस तेतून रोड खणलेले आहा तेतून हे सगळे ट्राफीक ते डायवर्ट करतले. कशें पॉसिबल आहा ते अजून कळना. पण PWDन हेतून आतां नोटिफिकेशन काडल्या फुडल्या 7 दिसान हो पणजेच्यान म्हापशेच्यान पणजे वयतलो हो रोड हो आतां लोकां खातीर बंद आसतलो.
पण हे सगळे तुम्ही जो तुमकां खंय पणजे येवपाक जाय जाल्यार भायर सरोंक जाय जाल्यार हे सगळे चिंतप आनी भायर सरप, कित्याक रोड हो बारीक काडणे आसल्यान थंय ट्राफीक जावपाची खूब चान्सीस आहा म्हणून आमकां कळोन येता. सो साहिल मांद्रेकार वांगडा हांव ओमकार फळारी, प्रुडंट मिडिया खातीर. कला अकादमीचेर PWD खात्याचे अधिकारी सविस्तर रिपोर्ट दितले. ताचो अभ्यास आनी चर्चा केल्या उपरांत कितें तें सांगता. मंत्र्याक खंय कला अकादमीच्या विशयाची फाटभूंय खबर ना. नवो PWD मंत्री दिगंबर कामत उलयला. कला अकादमीची वाट लायल्या PWDनच म्हूण आदलो मंत्री आमदार गोविंद उलयला. गोविंद गावडेन एक स्टेटमेंट केला की कला अकादमीची वाट जाल्या सध्या लागल्या ती फकत PWD जबाबदार म्हणून. कला अकादमीचेर म्हाका डिटेल्ड रिपोर्ट येतलो प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियरा कडल्यान. ज्या दिसा तो रिपोर्ट म्हाका पावतलो तो एग्जामीन करून तांचे कडेन डिस्कस करून मागीरच हांव कितें उलोवपाक शकतलो. ते म्हाका ताजो कांयच बॅकग्रावंड तसो खबर ना. प्रदेश अध्यक्ष बदलले उपरांत पक्षांतर्गत वाद वाडल्यात अशें म्हणप सारकें न्ही. हांवें म्हजे तरेन पक्ष सांबाळ्ळो. आतांचो अध्यक्ष बरें काम करता. खासदार आनी आदलो BJPचो प्रदेश अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे उलयला. पक्षाच्या थिंक टँकान काडयो घाल्यो म्हूण गोविंद उलयता तें विचारल्यार तानावडे म्हणटा प्रत्येकाक खंय उलोवपाचो अधिकार. आमी पयला तुम्ही पयलीं प्रेसिडेंट आशिल्ले, मागीर खंय तरी प्रेसिडेंट चेंज जालो तेन्ना आमी इंटरनली BJPनूच पळयता की आतां जावं मंत्री जावं आमदार जावं हेंचे भितरल्या भितर कोफुजाव हें चालू जालां. नाही तशें आसना. भारतीय जनता पार्टी इज पार्टीच्या कशें आसा, इट इज अ कंटिन्यू प्रोसेस. आमी कोण तरी बसतात थंय. अशें ना की हांव आसलो म्हणून कंट्रोल, अशें ना. इट इज सगळेच जाण त्या हातूंनी हांव जितलें काम करता त्या पेक्षा बऱ्या तरेन आमचे नवे अध्यक्षय काम करतात. आनी ह्या संदर्भांतलें हांव नाशिल्लो, कारण आमकां प्रधानमंत्रीजीन जम्मू काश्मीर वचून आमकां मिटींग करपाक सांगिल्ली. कारण ज्या तरेन काश्मीराक पहलगाम अटॅक जाता तर टुरिजम खूब कमी जालो, बरें ऑलमोस्ट झिरो जावपाक आयलो. आनी त्यामुळे परत एक कॉन्फिडन्स लोकां मदीं बिल्ड करपाक जाय. आनी म्हणून तांच्यांनी सांगलें की आमच्यो वेगवेगळ्यो समितीच्यो ज्यो मिटींग आसात ते थंय वचून करात. कॉमर्स कमिटी जी आसा त्या कमिटीचे आमी वेगवेगळ्या पार्टीचे सगळे खासदार आसात त्याची आमी 3 दीस मिटींग जी आशिल्ली ती श्रीनगर आनी ज्या भागा भितर तो अटॅक जालो पहलगाम हांगाय जाली. थंयच्यान आज ले आशिल्ली, पण हांव काल रातचो लेट आयलो हांगासर कारण आमकां आज कार्यक्रम आशिल्ले. पण एक कॉन्फिडन्स बिल्ड करपाक. पण थंय वयतकच लक्षांत येता की लोकल लोक जे आसात ते आज थंय तशें त्रासान पडल्या कारण टुरिजम येना. आनी एक गोविंद गावडेन अशें म्हणलां की BJPतले थोडे थिंक टँक आसले जे तांकां टार्गेट करताले म्हणून. न्ही कशें आतां पळया, प्रत्येकाच्या हाचेर वेगवेगळे न्ही. प्रत्येक जाण आपले जे फिलींग आसा तो डेफिनेटली व्यक्त करतलो, कारण ही डेमोक्रेसी आसा. प्रत्येक जाण आपापलें कितें आहा तें उलयतलो. त्यामुळे त्याचेर प्रत्येकाचेर क्लॅरिफिकेशन हें दिवप हें जो जितलो हांव आसतना जितलो डिसिप्लीन आसलो त्याच्या पेक्षा बऱ्या तरेन डिसिप्लीन आयजूय आसा. पार्टी इज अध्यक्षपदा ही आमची इज अ कंटिन्यू प्रोसेस. आमी कशें आतां हांव आसलो, आतां दामू नायक आसा, मागीर आनी कोण तरी जातले. पण आमी जरी असले आसत जाल्यार पार्टी म्हणून आमची सगळे म्हणून आमी एकठांयच आसात आनी एकच आसा. त्यामुळे पूर्णपणे डिसिप्लीन पार्टी भितर. आमदार गोविंदान मंगळारा कोडारच्या लोकांक मेळून IIT आड आपलो आनी उठाचो तेंको जाहीर केल्लो. गोविंदान थंयची परिस्थिती स्वता वचून पळयल्या. थंयचो आमदार मंत्री शिरोडकार ताचेर उलोवंक तयार ना. तोवूय खंय कोडार वचून लोकां कडेन उलोवन परिस्थिती पळयल्या उपरांत कितें तें सांगतलो. कॉमेंट करपाचें ना. मागीर जेन्ना तुम्ही लोकां वांगडा आसतात मागीर सांगता सगळें बरोबर सांगता. सपोर्ट करता म्हणून सगळें आयकलां म्हजी हाजे प्रमाणे सगळें आयकलां. सगळें लक्षांत घेवन कशें करपाक जातलें. तुम्ही लोकांक मेळटले थंयच्या मेळटा मेळटलो लोकांचो सर विरोध आहा तेजेर. तेंचे कितें मत आहा, लोकांचें कितें मत आहा, लोकांचो सगळे विचार करून लोकां कडेन उलोवन सांगता. ओके. हें बुलेटीन इतल्यार सोंपता. हें न्यूज बुलेटीन तुमकां पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही जे खातात ते तुमच्या भलायकेत दिसून येता. बाजारात जायती खोबरेलां मेळटात, मात पंचामृता कोल्ड प्रेस खोबरेल हे तुम्ही फारीक केल्ल्या पयशांचे मोल पुराय तरेन भरून काडटा. पचनक्रिया तशेंच आंगातली चरबी कमी करपा खातीर हे खोबरेल सामकें उपायकारक.
हातूंत आशिल्ले एंटीऑक्सिडंट तुमची एनर्जी बूस्ट करता. इतलेंच न्हय जाल्यार गोडेमूत नियंत्रणांत हाडटा आनी न्यूरो डिजेनरेटिव्ह दुयेंसां वांगडा झूज दिवपाक मजत करता. पंचामृता कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल, घरा घरान पंचामृता हेल्थीफाय.